इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. चॅप्टर 8. आटापणी बांदपाचो कार्यक्रम सोंपता. सोलोमन राजाक सर्वेस्पराचें घर आनी आपलें राजमहाल बांदूंक 20 वर्सां लागलीं. ह्या उपरांत हुरामान दिल्ली शारां ताणें बांदून हाडलीं आनी इस्रायलाक थंय वस्ती करूंक दिली. सोलोमन राजा हामात जोबा गेलो आनी तें आपल्या ताब्यांत केलें. ताणें ओरोन्यांत ताडमोर शार बांदलें आनी हामात नगरांत वेपार दवरपाचीं शारां बांदलीं. ताणें वयलें बेतहोरोन आनी सकयलें बेतहोरोनूय बांदलें. तशेंच ताणें दुर्गां, दारवोंटे आनी आडांब्यां सयत मजबूत शारां बांदलीं. ताणें बालात नगरूय बांदलें. तशेंच व्यापार, रणगाडे आनी घोडेस्वर दवरूंक ताणें शारां बांदलीं. हाचे भायर जेरुसलेमांत लेबनॉनांत आनी ताच्या हाताखाल आसलेल्या सगळ्या शारांनी जें कितें बांदूंक आपणाक खुशी आसली तें सगळें सोलोमनान बांदलें. इस्रायलाचे न्हंय आसले आनी इस्रायलकारांनी बसून करूंक नासलोले, पूण तांच्या देशांत रावतले हितीत, आमोरीत, पेरिजीत, हिवीत आनी जेबुजीत हांकां सोलोमनान आड जोड वावराक लायले. आयज पर्यान हो वावर ते कोत्तात, पूण इस्रायलकारांक सोलोमनान गुलाम कशे कामाक लावंक नात. ते सैनीक, झुजाऱ्यांचे फुडारी तशेंच रणगाड्यांचे आनी घोडेस्वरांचे मुखेली आसले. त्या भायर सोलोमन राजाचे सेवेंत उंचले अधिकारी आसले जांकां पोरजेचे जबाबदारी आसली. सोलोमन राजान फारावचे धुवेक दाविदाच्या शारांत थावन तिचे खातीर बांदलोल्या महालांत हाडली. कित्याक ताणें म्हणलें, म्हजी बायल इस्रायलाच्या राजा दाविदाच्या घरांत रावची ना, कित्याक सर्वेस्पराचे आगपेटीन परवेस केला ते जागे पवित्र. सोलोमन राजान मंदिराच्या बोलकावा सामकार सर्वेस्परा खातीर एक वेदी बांदलोली. ते वेदीचेर उलपायलोलीं बलिदानां भेटयलीं. मोइजेसाच्या कायद्या प्रमाणें दर दिसा आनी खेरीत भाशेन सोनवारा दिसा पुर्णिमा समयार, तेच परी वर्साक 3 फावट दोबाजीक परबां समयार, फूग नासलेल्या उंड्यांची परब, सातोल्यांची परब आनी तोंबूंची परब बलिदान भेटोवंक जाय आसलें. आपल्या बापाय दाविदाचे हुकुमे प्रमाणें सेवे खातीर ताणें याजकांचे वांगड नेमले आनी दर दिसाच्या वावरा प्रमाणें वाखाणणी करूंक आनी याजकांक आदार दिवंक लेवितांक नेमले. दर एका दारवंट्याचेर आपापल्या जोम्या प्रमाणें राखणदार आसले. अशें दाविदान देवाच्या मनशां आज्ञा दिली. याजकां, लेवितां व बांदाऱ्यांच्या घरां विशीं राजान दिल्ल्या हुकुमा प्रमाणें सगळें चलतलें. सर्वेस्पराच्या मंदिराची बुन्याद घाल्ल्या तो दीस तें सर्वेस्पराचें घर संपूर्णायेन बांदी पर्यान सोलोमनाचो सगळो वावर पुर्णीपणी शाती पावलो. सोलोमनाचो वैभव. तेन्ना सोलोमन एडोम देशाच्या दर्या देगेर आसलेल्या एजियोन जेबेर आनी एलात गांवांनी गेलो. हुराम राजान ताका आपल्या सेवकांच्या हातांतल्यान बोटी धाडल्यो, तशेंच समुद्राची वळख आशिल्ले सेवक पाठयले. सोलोमनाच्या सेवकां बरोबर ते ओफीर देशांत गेले आनी 15,000 किलो भांगार घेवन ते परतले आनी तें हाडून सोलोमन राजाक दिलें. देवाचें उतर.